प्रतिपंता कपट कोरची लोक नवे नवे तंत्र वापरताचे. असल एक फटिंगाल्या तंत्राक अनेक भोले तरणाटे चेल्य शिरकताचे. चेल्य आले असहायकते त्याचे एक बंडवाळ कोरनो तांक कष्ट दिवचे कपटी अनेक. आम्ही कितले सावधान जावन आसगी तितले आमक चांग. नमस्कार, हांव सुचित्रा येशेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिन प्रसार जेवचे जागृत जगताचे 40चे उपाख्यानाक तुमक सर्वांक स्वागत. आजी आमगेले विषय बायल जाय म्हळ्यार एक वर्डीक एक वडील चेल्ली आमकां जाय म्हणले एक जाहिराता वयर आसूचे एक उपाख्यान. ह्या विशयारी म्हायती दिताची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मम्मा तुमकां ह्याच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्ते. अत्या वधू ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ मतल्यारी वक्कल जाय और ब्राइड वॉन्टेड म्हणून तसल एक मॅट्रिमोनियल या वैवाहिक संबंध आसूं तसल एक केस तुमकां कशें आयलें म्हूण हांव लेखचें केन्नाय. म्हळ्यार एक दुसरी कोणगी पोलिसांगी आनी कोणागी पळोवन घेवका जाल्यार तसल एक केस ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फाउंडेशना येवका जाल्यार एक सगळी विशेष केस म्हूण हांव आलोचन करतस. हांतू मेन उद्देश कसो म्हणल्यार दोन्ही मेन आसा. एक कसो म्हणल्यार दुड्ड करचा फुडें दोन दुड्ड करता मनशाक एक आशेश सहज. ताजे उद्देश फुडचे उद्देश विंगड आशिल्लो, आतां उद्देश चेंज जाता गेला. फुडें उद्देश कसो म्हणल्यार ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ म्हणून पडशिल्लें काळ पडटाक आनी म्हाका दुड्ड जावका म्हूण सांगून ताजे नंतर उद्देश चेंज जातरी हे म्हगेले लालसी खातीर म्हगेले ययाशी खातीर अशी म्हूण सांगून ते चेंज जाता 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 जाताची असं हांकां तांणी त्या स्मार्ट म्हणचे कोण उणे एफर्टान ताणें दुड्ड केल्यार तो स्मार्ट, उणे एफर्टान शीघ्र जावन दुड्ड केल्यार तो आनीक स्मार्ट. तशें ते तांगेले स्मार्टनेस ते खंय ते गेला म्हूण सांगल्यार ते तांणी कशें करता म्हळ्यार कोण असहायक आसा पळय तांकां टार्गेट करता ती. कोण स्ट्रॉंग आसा पळय तांकां पडचें ना, तांकां पडचें जायना. तांकां कोण असहायक आसा पळय ते असहायक ग्रुपाक तांणी टार्गेट करतना आतां असहायक ग्रुप सुबेकतांनी असहायक तांणी मोस जाला म्हणून जाल्यार तांणी पुलिसांच्या कडेन वचचें नाशी. एका जावंगी न्हू पुलीस केस जाली म्हणून जाल्यार खंय दवो ते सिरकून पडलो विशय म्हाका एसीड घालता की असल एक भंयान स्पेशली चेल्यो तांणी ते पुलिसांच्या लागीं वचचें ना. कसो अन्याय जाल्यार तांणी सैसून घेवचें ती एक तांगेले प्रॉब्लेम. दोन्ही कसं म्हणून सांगल्यार तिगेले असहायकते तांकां पुलिसांच्या सांगच्या खुश ना. तशें जावन घेवन असल चेल्यो मस्त जन आमगेले येवन घेवन म्हाका कशें अन्याय जाला म्हाका पुलिसांच्या लागीं पेटोवं नाका, तुमी कसले करचा जाता पळय म्हणून तांगेले एक रिक्वेस्ट. आनी आमी असल मस्त केस हँडल केले निमित्त त्यांनी ते केलं म्हणाल कितले रिक्वेस्ट म्हणून सांगले आमी घरकट सासमे कळून जा हांगा आयले म्हणून. म्हणजे कितली जण घरकट ते सांगन अशी हें जालेलें आसा. त्या निमित्त आयचे एपिसोडार आमी कशें करून कामणारी असहायक चेल्यो आमगेले तांगेले कश्ट सांगतना आमी हे एक एपिसोड करचे नवे ताजे एक लेखन करचें म्हगेले उद्देशूय नाशिल्लो. जाल्यार हे आमी ते इन्व्हेस्टिगेट करतना ताजे पुरो विश्लेशण करतना पुलिसांच्याले सहाय घेवपाची पडलें. आमकां जाल्यार पुलिसांच्या जाल्यार इन्व्हेस्टिगेट करून तांकां कोण ते अन्याय करता तांकां धरचो जाय नासलेली तेन्ना आमी डिसायड केलें एटलिस्ट जनाक एच्चरपणी करुया, तांकां एक वय तांकां एक जागृत केल्यार एटलिस्ट हे उण जाता न्हय म्हणल्या खातीर ते एक आर्टिकल बरयला हांवें वधू ಬೇಕಾಗಿದೆ म्हळ्यार म्हाका वाडी जावच्या एक चेली जावका म्हूण सांगून न्हू
उदयवाणी म्हणजे मस्त न्यूज पेपर येता न्हय ब्राईड वॉन्टेड ब्राईड ग्रूम अशी म्हण तसं जाल्यार तूं शिरकून पडचे कशे चान्स आसा म्हणले खातीर आमी हें घेवूंक जालें ताजे खातीर तांणी पोलिसांच्या वच्चा जाय नशी असायक जावन आमगेर आयिल्ले शिवाय आमगेल्या कसं मेळटा म्हूण आयिल्ले न्ही एक होप आसा म्हूण जाल्यार एक कसं मागीर आमकां न्याय जाल्यार संपर्क जातोय सर म्हूण सांगून तशें चली आमगेले आयले एडोल्ट अबाउट एक 20-25 चली आयली अशी मॅक्सिमम चलयांनी कसं म्हणलें कोणाकय कळच्या नसता म्हूण सांग तातूंत एक चेल्ली तिगे नांवय आमी चेंज केलां उडपाक लागींच एक हळ्ळीची तिगे नांव आनी चेंज करून आमी कसला दिलां म्हूण सांगल्यार एक ऑथेंटिसिटी खातीर आमी पुलिसांच्या वचपाची जालें ते कशें म्हूण सांगितलें एपिसोडार मागीर येता कसले आमी पुलिसांच्या वचपा म्हूण सांगून न्हू त्या निमित्त हें ते आतां तुमी आतां इतली सांगतना हे एक विशेष केस म्हूण म्हाका दिसता हे केस इतली नमने एक रोचक जेवच्याक या रहस्यमय जेवच्याक कारण कसलें या हाजे एक फाटभूंय कसलें बॅकग्राऊंड कसलें म्हूण आतां आमी एक ऑडियो विज्युअलान पळया. थोडे वर्स फुडें उडपीचे मानव अधिकार रक्षणा प्रतिष्ठानाक संपर्क केलेले चेलयेले काणी कुमारी गीता नाव बदल केला. उडपी जिल्ह्याचे ल्हान गांवची चेली थाळवे कला आनी वाणिज्य कॉलेजांत पदवी प्राप्त करून 10 वर्स चड जाला आनीकय लग्न जायनी. पदवीधर जाल्ले सुरवातांत उद्योगा खातीर पत्रिकेक सोदून अर्जी घालता आशिल्ली. 50 आनी 100 रुपयेचे पोस्टल ऑर्डर सहित अर्जी घाल्यारय उद्योग मेळनाशी गृहस्थ जीवनांत पुणी मनशांती मेळटले म्हणून लेखून पत्रिकेर येवचे वधू ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. विवाह संबंधी विज्ञापन या मॅट्रिमोनियल कॉलमांत येवचे एक विळासाक संपर्क करूंक आरंभ करता. खंयचेय सम मेळामेळ नातिले तिगेल अदृष्ट उगडना. 2004 जून महिन्यांत आयिल्ले विवाह संबंधी विज्ञापन कॉलमांत प्रकट जाल्ले जाहिराताक संपर्क करता. 3 दिसान तिका फोन कॉल येता. चंद्रशेखर मळल व्यक्ती तागेल मोबाईल नंबर दिता. तो मूलतः दक्षिण कन्नडाचे बेलतंगडीचो आनी प्रस्तुत चामराजनगराचे पदवीपूर्व कॉलेजांत उपन्यासक आनी थोडे समयांत ताका बेंगळूरची कॉलेजाक वर्ग जेवचार आसा म्हूण सांगता. तक्षण तो पत्तो आनी फोटो दिवन धाडता म्हूण आश्वासन दिता. अशीची दिसान दीस तागेल फोनारी संभाषण चलता उरता. सोयरीक दोगांकय आनी तागेल घरकडच्यांकय मंजूर आसता संमत आसता. तशीची एकामेक भेटच्याक उडपीक तो येता म्हूण सांगता. तागेल एकल्याल पगार संसार चलोवच्या पावना. गीतानय उद्योग केल्यारी बरे तशीची तिगेल खातीर एक चांग उद्योग ताण सोदून दवरला म्हणून विवर दिता. गीताक चंद्रशेखराल वैरी अभिमान चड जाता. ती मनांतूची तागेल आराधन करू प्रारंभ करता. अति शीघ्र तो उडपा येता भेटी करता आनी तिगेल संगात लग्न करता म्हणून संतोषारी ती आसता. तशीची चंद्रशेखर तागेले एक शर्त आसा म्हणून म्हणटा. धर्मस्थळचे मंजुनाथेश्वराक तो मस्त मानता. तश जावन लग्न थंय जेवचे सामुहिक विवाहांत करका म्हणलें तागेले मनाचे इच्छा गीता लागीं तो फोनार व्यक्त करता. आत्ता आमगेले ऑडिओ विज्युअलांत आमी इतली पुरा पळयले. ताण वार्डीक जाल्यार धर्मस्थळांत तुची थंय वचूनच सामुहिक जावन वार्डीक जेवचे म्हूण ताणें सांगलें. म्हळ्यार लग्न जेवचे म्हूण सांगलें. हाचे नंतर कशें जालें? हाचे नंतर तिका एक जिवनांत एक आश येयली. आतां खंडीत हो म्हाका वाडी करून घेता मात्र न्ही तो कितलो दयाळू म्हळ्यार म्हगेल खातीर एक कामय सुद्दां दिता. म्हगेल खातीर कामां सोदून न्हू म्हाका वाडी करून घेवन वतलो ते कितलो महापुरुश जावन आसका. आनी तशें जाल्यार म्हाका वाडी जावची म्हगेल योग देवान म्हाका कितलो आशिर्वाद केला म्हूण सांगून तिका मस्त होप्स येयली लायफान.
होप्स येवंक न्हू तागे या रक्त बसली तागेले अरे नेक्स्ट मूव कसं नाही म्हणून सांगून न्हू साधारण नोव्हेंबर म्हयन्यांत तागेले एक फोन येता फोन येवन घेवन त्या फोनांत कसं सांग म्हळ्यार तुका एक गुड न्यूज दिता म्हूण म्हणालो वाडी जात म्हूण सांगला आनीक एक गुड न्यूज कसले म्हूण सांगून एक आशिल्लें तें तुका काम मेळ्ळें ताजे कॉपी घेवन आयला हांव ते कॉपी आमकां ऑफिशियल कॉपी आनी स्वल्प दिवसान येता जाल्यार ऑलरेडी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान तुका एक लेक्चरर पोस्ट एप्रूव जालें लेक्चरर की कसन की कॉलेजांत मात्र कॉलेजांत एक पोस्ट एप्रूव जाला तेन्ना ते गुड न्यूज तुका दिवच्याक हांव फोन करता आसता म्हूण सांगून एक बारीक खुश जाली न्ही तशें जाल्यार म्हणून जाल्यार तूं जालें तितलो वोग येवं का न्हू आतां वाडीक जेवचें म्हणून निश्चय जालें न्हू तुका एक फावटी पळोवंक आशिल्लो एटलिस्ट म्हूण सांगून तेवूय तुका गुड न्यूज कसन म्हूण सांगलें हांव ऑलरेडी आयला उडपा आयला आनी एक घंटे भितर तुमगेले घरा कडेन येता तुमकां सरप्रायज दिवका म्हूण लेखिल्लें जाल्यार तुका एक सांगचें सांग म्हूण सांगून सांगिल्लें म्हूण सांगून म्हणालो तेन्ना तिका आनीक आश्चर्य जालें अरे कसं न्ही अरेंजमेंट जालें ना आमगेलें कसं ना कोणाक ते आनंदान कसन करची म्हूण कळ्ळी तेन्ना ती म्हणाली जाय तर तुमकां कळत तुवें कसं म्हणटा ना त्या पुरो हांव सोदून काडून घेवन येना हांवें कांय प्रॉब्लेम ना घर सोदून घेवन तुमगेलें घर कडेन येता म्हूण सांगून तीन तिगेलो अण्णाक हांकां तांकां रिलेटिव्सा पुरो जाल्लें म्हाका जावचें फियान्सी घर कडेन येता म्हूण सांगून न्हू आनी ते पुरो जावन घेवन पूर्ण जाणां वोट केलें तेणें एक 10-15 जण आयलींची तांणी पळोवका न्हू हेदोर ते कसं ना लेटर रेटिंगार जाता आसा तीन आयलें आनी करेक्ट तो 7 घंट्याक आयलो तांकां सांजवेळा जे उडपाक येवचें आशिल्लें जाल्यार येतना तुका एक पळोवन वचचा म्हूण सांगून आयिल्लें म्हूण सांगून तें कागद दाखयलें अपॉयंटमेंट लेटर अमकें अमकें येलहंका ते कॉलेजांत तुका अपॉयंटमेंट जाला म्हूण सांगून तें लेटर पळयता तुका पळयता आसता त्या लेटरान तूं क्लीन तिगेलें अपॉयंटमेंट तें पुरा ताजो ऑर्डर नंबर हें तें पुरा म्हूण तिका 100% कन्विन्स जालें जाल्यार हें झेरॉक्स कॉपी मात्र हाडला हांवें ते ओरिजिनल दिवका जाल्यार तागेलें कंप्लीट हांव तागेलें लंचा दुड्डू कंप्लीट दिल्यार मात्र तो करता मिगिलें नाशिल्लें न्ही जाल्यार हांव मच पुरो कोरगें नाशिल्लो 30,000 रुपीज ऑलरेडी दिला आनी एक 30,000 रुपीज दिवचें आशिल्लें हांव आतां कसन करता म्हूण सांगलें कशी पण कोरगेन दिता जाल्यार एक प्रॉब्लेम आसा आतां 1 म्हयने नंतर जावन दिल म्हूण जाल्यार ते मिनिस्टर्स पुरो अपॉयंट जायनीची आतां पुरा जी ब्युरोक्रेसी हातान तूं आसा ऑफिसर्सा हातान तूं आसा मागीर जाल्यार आमकां कंडा फुडें प्रॉब्लेम जावचे साध्य आसा त्या निमित्त जालें तितलो वोगी दिवका म्हूण आसा हांव पळयता तुगेलें एक अशीच एक निमगुशें तुमगेलें 30,000 रुपीज तुमी वोट करचें दिवचें जाता तें मागीर दिता हांव वाडीक जातलें तुका डेफिनेटली दिता तें म्हाका निमगुशाकच भारी मुजूगड जाता आसा म्हूण सांगून न्हू तांकां ऑल ऑफ ए पुरा घर करचें न्ही आतां 30,000 वोट करची कशी म्हूण सांगून आनी तो इकर घंटा बसाक बूक करून घेवन आयला ते टिकेटय दाखयले म्हाका वचपाची इच्छाची आनी पाय पर एक पटी दिल्यार मिगेल काम जालें न्हय म्हूण सांगी न्हू जातवें म्हूण सांगून तांणी परत उलोवन घेतलें तें घेतलें तिगे आख्खान कोण की एक घर बांदच्या कितली दूड दिस हें जालें बँकांत घेतली की तांणी कशी पूण करून घेवन तें पळय तांणी कितली पवर्टी पळय 30,000 वोट करता जाल्यार तांणी तितलें म्हळ्यार चेक जालें तितलें ना तांगेलें कशी पूण करून घेवन न्हू ताका एक जेवणाचें अरेंजमेंट केलें ताका 30,000 रुपीज दिले एंड पुरो तें भारी चंद जालें तांकां खुशी खुशी जावन घेवन न्हू बत्ती एक 6 फिटाचो आनी एक पुरो चलायक आसा स्पोर्ट्समॅनशी आसा कसं जालें नाका जायत परत तांकां परत भारी लक्की म्हूण सांगून मालगड्यान परत म्हणलें जालें ताका उडपा ते सोडच्याक तांणी कारय केले उडपा बस स्टँडाक ताका सोडच्याक बसात तुमकां तुमी पुरो वाडीके तयार करा म्हणून तो चपकलो हें जालें मागीर 1 वार जालें 2 वार जालें
कसल्याची तागेले फर्दर इन्फॉर्मेशन कसली येयनी. हिणें फोन केलो. ते नवे नवे मोबायल आयले तितलें पळय. मोबायल फोन केल्यार ते डिस्कंटिन्यू जाला मोबायल. कसन म्हूण कळ्ळें अशें कसन की प्रॉब्लेम आसा काय म्हूण सांगून 1 वार 2 वार ते ट्राय केलें. मागीर तिक एक नमुन्याचे शॉक सुरू जालें. हें कसन जालें म्हूण सांगलें न्हू. मागीर कसन म्हूण सांगलें यलहंका कॉलेजाकच फोन केलें. यलहंका कॉलेजाक तुमी एक अशी अपॉइंटमेंट आयिल्ली म्हाका म्हगेली ताची कॉपी आसा ताजे विशीं कसन म्हाका इन्फॉर्मेशन दिवका म्हूण ऑफिस सुपरडंटाक फोन केलें. आमगेले कसन ना मू तसलें अपॉइंटमेंट न्ही. ते गव्हर्मेंटा लागून वयचें जाल्यार हांगा सिलेक्शन करता आमी करचें न्हय. हांगा ते कसन जाय न्ही मू म्हळें. एक शॉक जालें. ताण कसन सांगला म्हळ्यार तो चामराजनगरांत तो खंयची कॉलेजांत लेक्चरर म्हूण सांगून चामराजनगराक फोन केले कॉलेजाक. तसले एक व्यक्ती हांगा ना म्हूण सांगलें. तिका आनी दोनी शॉक जालें. ते शॉक जाले पळय करून कडेन आमकां येवन आमकां मेळ्ळी. सर कशी पूण करून तो कोण म्हूण सांगून करचें जातवे म्हूण सांगून म्हळ्यार तुमी पुलीस संचालक वचूं नाका. सर पुलीस संचालक नाका ते मागीर गांवभर जाता. ते आमी केले कोळे FIR जाता. FIR जाले कोळे पेपरार येता. पण पेपरार नाका आमकां कसले तूं करचें जाता जाल्यार आमी सांगलें तुगेलें नांव सांगनाची जाल्यार आमी पुलीस संचालक हेल्प घेवपाची म्हूण सांगून आमी नियर जावन घेवन सायबर क्रायम डिपार्टमेंटाक एप्रोच करून तें पुरा केलें. सुरवेक कशें म्हूण सांगलें ताण दिले टेलिफोन नंबर आसा पळय ते सिम कोणाल नांवार पळया म्हूण सांगून केल्यार तांगेलें एक नांव आसा सिद्धेश्वरा म्हूण कशें की नांव जयनगरा बेंगळूर. तो मनुष्य ना आनी ते कसलें नांव म्हूण सांगल्यार ते प्रिपेड खंय. फुडें प्रिपेडाक कसलें तुका नाका आशिल्लें. पोस्ट पेड जाल्यार मस्ट डॉक्युमेंट जावका. आनी ते इनिशियल स्टेज आसा रेवय नाशिल्लें कसलें तुगेलें आधार कार्ड आसलें ना. तो कोण म्हूण सांगून थंय तेवय स्टॉप जालें आमकां. हाल्याक कशें कॉर्नर करचें कशें कॉर्नर करचें म्हूण कळ्ळें. मेन वायल आमकां वयल्यान गेस जायलें पळय तें पुरा पळयतना ते कॉमन फॅक्टर्स. कॉमन फॅक्टर कसं म्हळ्यार ताणें टार्गेट करची ग्रूप 30-31 दल नंतर कोण कोण चिल्ले वाडीक जायरीचे बरला पळय तांकां मात्र 30-31 इयर्स 30-35 वर्सां भितर. मागीर कोण विधवेस पळय दोनी वाडीक जावचे तांकां तिन्नीचें तो तांगेले घर कडेन टेलिफोन आसका म्हळ्यार हाका दूड दिवं भयंकर पॉवर्टी आसा म्हूण जाल्यार ताका नाका तें. तो तागेलें सिलेक्शन ना तें. तागेलें सिलेक्शन करचें त्या कॅटेगरी कशें म्हळ्यार तागेलें घर आसका आनी ताणें तें दिवचे पोजिशनार आसका तेन्ना त्या पुरा ताणें एसेसमेंट करचें तांगेले 3-4 फावटी उलोवन घे न्हू. एकले कॉन्टेक्ट करतना एक नंबर मात यूज करचें. तागेलें 7 की 8 नंबर आशिल्लें. 7 की 8 नंबर पुरा प्रिपेड. आनी 7-8 जनां लोटू चलया लोटू तो अशी उलयता फोनार एट ए टायम ताणें 3 जणां उलयला. आनी तेन्ना आमकां एकच बाब कशें म्हळ्यार आतां इतली जाण आसा न्हय आतां एक काम करुया म्हूण सांगून तिक एक रिक्वेस्ट केलें तुका कसलेय पुलीस स्टेशनाक येवच नाका एक फावटी तूं येवका जाता पुलीस हांगा सुपरटेंडंट पुलीस ऑफिसाक कसल्याक म्हणाली. तो कशी दिसता म्हूण सांगून तुगेले फोट ना कसलें ना. ताणें विंगड तोंड दाखयता ती तूं तें आयडेंटिफाय करून घे न्हू. तांचो डिफरन्स आसा म्हूण जाल्यार तूं सांगीत कॅस हे तागेले लूक तागेले कन्नडक पुरा करच्यो जातल्यो म्हणलें. हांव म्हणलें तुगेलें क्वेश्चन केलें तूं जावका जाल्यार तूं मास्क जावं घालून घे तुगेले आयडेंटिटी दव म्हण जाल्यार तें बरें प्राम करता पुलिशेन तुगेलें कसलेय क्वेश्चन घेनाची जाल्यार हें करता जातलो तुका म्हणलें. आमी पुलिशेन जाल्यार सांगलें जाय तर आमकां तिका FIR करचें इंट्रस्ट ना म्हण जाल्यार एश करून येता जाय तर म्हण सांगून ती काडलें. तिणें त्या कंप्युटर ऑपरेटरला उठून बसून घे न्हू कारण 4 घंटे बसून घे न्हू पळय तुमी आतां हें तागेलें तोंडाचें एक चित्र आनी तें ताणें डेवलप केलें. कंप्युटरार असलें एक चित्र तुमी केलें
ताण खंयचीन मने कन्नडक घालता म्हूण सांगून तेवाय ताण निमगेले म्हणून वेरियस कन्नडक ताका घालयले कडे ह्या कन्नडकान ताका अशी म्हूण सांगून हें एक स्ट्रिक्चर ते चंद्रशेखराले तेणें केलें त्या केलें मागीर आमी कसन केलें म्हूण जाल्यार हें पुरा पुलीस स्टेशनाक तांणी डिपार्टमेंटान तांकां पळय असल कसल म्हूण तांकां न्ही असल खंय तुमी पळयलां हांवें म्हूण सांगून म्हाका आनी एक दिसली कसं म्हूण जाल्यार बरलेली चेली आसा न्हू कोणाक पुलीस कंप्लेंटय दिनाची कसनय दिनाची तांकां हे आमी फोटोग्राफ काडून घेवन न्हू तांकां आपयलें आमगेले डिपार्टमेंट आमगेले ऑफिसाक अशें दिसतलें तुमगेले म्हूण सांगून प्रत्येक अशी हेची तोची ऑलरेडी ताणें 8 जनांक मोस्ट केलेले कळ्ळें आमगेल्यांचो तुमगेलांक आयलेले 8 जन आसाची न्ही दुसरी कितले सगळ्यांनी गोतना विंगड कडेन व्हरता तो विंगड रूप घालता की ते कसन करता म्हूण कळना आनी केले कडेन ताण आनी तो आयिल्लो ना ते जाता आसा भेट जाय न्ही ते नेगोसिएशन जाता आसा अशी पुरा आनी कॉमन कसं म्हूण जाल्यार आतां त्या घरकडे ताका कितले दूड दिवचा जाता म्हणून हांगा गेले 30,000 रुपीज मात्र मारला ते उणेची एकने 2.5 लाख मारला एकले म्हणजे 3 लाख रुपये मारला म्हणजे त्या जॉबाक 6 लाख रुपये लंच दिवका आमी बँकान तू मागीर तुका लायफ गंमत जाता मागीर 6 लाख दिल्यार पुरो 6 लाखान तू 3 लाख दिला हांवें तू 3 लाख दिले जाल्यार तो 50% ताणें ऑलरेडी घालून जाता ते तागेले सगळेची मोडस ऑपरेंडी आसा पळय तागेले कार्यविधान ते पुरा ऑलमोस्ट सेम आसा नेक्स्ट कार्यविधान तेगेलें कसं म्हळ्यार पूर जाणांना सांगलां जाणूं कसं म्हळ्यार म्हाका सिंपल वाडी जावका आनी शिवमोग्गा चिಕ್ಕಮಗಳೂರು दक्षिण कन्नड उडुपी जिल्ह्यांतू तेगेले आराध्य देव धर्मस्थळ मंजुनाथ म्हूण सांगला आनी धर्मस्थळांतू सामुहीक विवाहांक वाडी करून घेवचे ताणें उत्तर कन्नडा जिल्ह्यांक ताणें कशें केलां म्हणल्यार इडगुंजी महागणपती तेगेले देव इडगुंजी तांचे देव पळय आनी तांकां सांगतना तेगेलें नांव विश्वेश्वरू विनायकू अशी थंयचे जागे समजालेलें नांव तांकां पळय म्हणचे हांव मिगेल मालगडपुरा शिर्सी दाखोवन आयिल्लें म्हणून हिक कसान सांगलां म्हणल्यार आमगेल मालगडपुरा बेळतंगडी दाखोवन आयिल्लें म्हणून सांगून हांगा नांव चंद्रशेखर मिगेल जाती खंयचे म्हूण सांगून ताणें एक 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 सोडचें कसाने एक बरोवचें बरोवन घेवन मारचें हांव जात सांगता म्हाका खूश ना जाल्यार तुका सांगता म्हूण सांगून बरोवन आनी मारचें म्हणजे तागे जात आसा म्हूण सांगून कशें म्हूण सांगून ताजे खातीर आमी तें एनालिसीस करच्याक हें तुगे लेटर पळय ताणें पडोवचें ताणें सकडाचे लिया बरयलें लेटर ते सकडाक ताणें ह्याची लेटर दिला वा ते आमकां कळ्ळें कशें म्हूण सांगून मागीर एनालिसीस करून पळयतना आतां सुरवेक ते लेटर वाजी आतां तें वाजिल्लें न्हू तुवें सकडी आमगेले वीक्षक वाजिताची वय तेन्ना आमी आतां एक काम करुया सम एनालिसीस करी वैरी ताणें मंजुनाथ स्वामी प्रसन्न म्हणून बरयलां हिक्का विंगडाक उत्तर कन्नडाच्या बरयतना तो इडगुंजी गणपती महागणपती नमः म्हणून बरयता मागीर श्रीमती कुमारी गीता आवरगे म्हणून सांगून हांगा बरयलां कळ्ळें आतां विंगड कडेन बरयतना तो विंगड तळरी मस्त जनाक हेंच बरयलां म्हणून प्रूव जालें न्ही आनी त्या मात न्ही ताणें एक कसं दिसता म्हळ्यार श्रीमती कुमारी गीता म्हणून नांव हातान बरयलां मागीर पुरो बाकीचे टाईप जावन आसा आनी मैसूर म्हणून केन्ना हातान बरयलां किलगी जना तो मैसूराक दाखोवन गेलो किलगी जना बेंगलोराक दाखोवन गेलो किलगी जना चामराजनगराक दाखोवन गेलो अशी मागीर नन्ना लास्ट पळय नन्ना जाती म्हणून मारून घाला म्हळ्यार म्हाका एक जात आसा जाल्यार तूं म्हाका सांगच्याक नंबीक ना अशें करून प्रूव करच्याक मागीर लास्ट पळय नन्ना टेलिफोन नंबरा म्हणून सांगून एक टेलिफोन नंबर बरयता तो कळ्ळें ते हातान बरयता आसा पक्कने तो जेन्युइन जाल्यार तेव्हाय टायप करनाशिल्लें कसाल्याक तेव्हाय टायप करिशिल्लें न्हय मिगेले ग्राउंड फोन हें म्हणून सांगून सांगता आनी त्या मारता त्या मात न्ही आतां एक सेम पॅटर्न आसल्यार तांकां केलो आयटम मात्र ताणें हातान बरोवचे त्या एक
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ कारण जाता संशय म्हाका तुका दिसता आतां एनालायज केलें मागीर तांकां दिसनी तांकां तें जेन्युइन जावन दिसलें आतां ಸ್ವಲ್ಪ आलोचन केलें मागीर कितें जाता केन्नाय असल इमोशनल जनांक इमोशनली त्यान बाउल्ड करतना तांकां तें कसन म्हणून तांकां कळना आनी कितली जनांक ते प्राय जालेल्या चलयांक एक सोयरी कायली म्हणूच एक संतोष हे असल लेटर वाजिल मागीर तांकां कसन दिसचें देवान मिगेल कितें तांतू ताणें तेंच बरयलां देवान मिगेल कितें तुका जल्म हाडला म्हणून असल एक लेटर बरयतना खंयची चली एक खुश जायना तशें जेन्ना इमोशनली तिका एक केलें मागीर तेन्ना ताणें कंप्लिटली सिरकालें म्हणून कळ्ळें मागीर तो तांगेले घर कडेन ऑल सडन एपियर जावचे एक ड्रामा करता ड्रामा करून घेवन पळय 3 लाख रुपया ऑलरेडी जावन दिन दिला माताला बसकाचीच म्हाका रब्ब जायना नातल्यार राब आशिल्लो हांव म्हाका भाईच ताका दूड दित म्हूण सांगलां त्या निमित्त तुमी अरेंजमेंट केल्यार सुलभ जाता म्हाका अशी म्हणजे तांकां मिगेर कसं गायसोकारी दूड घेवन वचता म्हळ्यार बसल्यार चिके चेडून लोकां पडटा तशें आसता तशें न्ही आतां बसल्यार पक्कन तांणी पुलिसांनी जाप पयल्यार डाउट आयल्यार त्या निमित्त 4 घंट्याक चड दिना तो मोस्ट ऑफ द टायम सांजे 7:30 घंटा येता दुड्ड घेता 1 घंटा बसार वता आनी त्या मात न्ही प्रति एक घरांत एक अमाउंट याक करता तांगेले आर्थिक परिस्थिती पळोवन घेवन पुरा ताणें प्री प्लॅन करून घेवन अपॉइंटमेंट लेटर घेवन येवचें ताचे कॉलेजाचे ताचे खातीर कॉलेजेच मात्र नाही ताणें रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे हाडला लेटर ताणें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हाडला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटात तांकां एक लेडी क्लर्क जावपाक तेवूय हाडला अशें वेरियस टायप ऑफ ते करतना आनी गव्हर्मेंट काम म्हणटा कोणाचे जाल्यार एक लोभ येवचे सामान्य न्ही तागे लेखाक विधानसौधांत घर विधानसौध ताका गोत आसा ताणें कोण कोणाक कशें कशें दिवचें म्हूण ताका गोत आसा तितले स्मार्ट आसा तो म्हूण तांकां इम्प्रेस केला हे पुरा कोरनी आमी एक दिवस पब्लीश केले गुरुवारा पब्लीश करून घेवन आश्चर्य कसं म्हणारी 2.5 घंट्याक सकाळ पब्लीश जाला 2.5 घंट्याक म्हाका हुबळी देखून टेलिफोन एक चिल्लेलो सर होची मनुष्य हांव ताका पळय न्ही म्हाका पुरो असलें लेटर सांगलां हेच असलें लेटर आयलां म्हाका सेम पॅटर्न म्हाका सांजे 4:30 घंट्या मेळटा तो आज सांजे मेळटा हे म्हाका आमकां केलें 2.5 घंट्याक उडपान तो प्रवीण म्हणून सर्कल इन्स्पेक्टर आशिल्लो इमिडिएटली ताका इन्फॉर्म केलें न्ही तांणी तें हुबळी करून घेवन ताणें हुबळी कॉन्टॅक्ट केलें आनी हुबळीन तूं खंयच्या पार्कांत मेळटा म्हूण म्हळ्यार पळय त्या पार्कांत पुलिसांचे रेडी आशिल्ले तांचे सान एक मिस्टेक जालें कसं म्हणल्यार तांणी पुलीस ड्रेसार वचना दिशिल्लें तांणी युनिफॉर्मार चमकले पुलीस म्हळ्यार ते गडबिडी तांकां कसं जालें म्हूण सांगलें कोण गॅस खंय गॅस ते ताका दोडका म्हणून म्हळ्यार तशें जावन घे न्हू ताका कशी क्लू मेळ्ळें ताणें खंय दूर सकून पळयलें आसका और ताणें कसंय करून आसका थंय दुखून चुकलो धांवन गेलो न्हू कडेरी 3 दिवस नंतर बेळगांवां मेळ्ळो ते एक व्हडलें आश्चर्य ते कशें मेळ्ळो म्हणून सांगून घेवन मग तेदोड भितर हांव गेलो फोटोग्राफी आनी ते पुरा पेटयला कडेन मेळ्ळें जाल्यार तेन्ना आश्चर्य कसं म्हळ्यार तांगेले कितली चेली आसलें ताणें तशें केलां आनी ही वॉज वॉन्टेड इवन इन महाराष्ट्रा तितलें तें तागेलें बार कीर्त आशिल्लें तो मराठी येत आशिल्लो ताका ताणें दुड्ड मात्र घेवची की नाही दुसरं कसले तागेलो उद्देश कसलेय उद्देश ना एक चलयेकय तो आपळला एक चलयेक मोस केलेलो ना कसले एक खंयचे सेक्शुअली ताणें कसलें हें केलें ना खाली ताणें दुडवा खातीरची लेटर बरोवन घेवनशी आनी टेलिफोन करूनची ताणें तांकां एक म्हणजे मंकडशी करून दोचिला हें आतां कसलें सांगता म्हूण सांगल्यार अर्थ येवचे सुद्दां लावपाक ते पयलीं आमकां येयले तेन्ना असले केस येयले एक 15 दिवस फुडें तेन्ना आमी असले केस हँडल केले तशें जावन घेवन हांव देवपास 2004 इंद जल विषय आतां 20 वर्स नंतर जाताच म्हळ्यार
केन्ना म्हळ्यार त्यांना कितली ते पॉप्युलर जाल्ले ते विसरून गेले आता न्यू जनरेशन आयला 20 इयर्स न्यू जनरेशन येता तांकां ते गोतना न्हय त्या निमित्त टेक्निक सेम जन नव्या म्हणटा पळय जाल्यार आतां टेक्निक मस्त इम्प्रूवड आतां रिसेंटली तांणी केल्लें टेक्निक मस्ट विंगड म्हाका दिसता आनी एक म्हयने भितर हांव ते कंप्लीट टेक्निकाचे एक आर्टिकल बरोवन घेवन हांव पब्लीश करता सी वी आर completely investigating that case also. ते म्हाका आश्चर्य जालें त्या केस आयिल्ले निमित्त म्हाका ते पुल्लूड घालचलो अरे 20 वर्स फुडें आमी ऑलरेडी तसले केला 2000 तेन्ना टेलिफोन मोबायल आयिल्ली कितलेंची त्या टायमार तेन्ना त्या मोबायलांत पुरो वॉट्सएप पुरो नाशिल्लें एंड्रॉइड नाही ते ऑर्डिनरी खाली फोन करचे मेसेज करचे असले पुरो तशें विंगड कसांनी येनाशिल्लें त्या निमित्त हे केल्यार आत्तां जागृत जावं म्हणून म्हाका दिसता एक मनशाक खंयची रिती एक तंत्रगारीक यूज करून वापरून तांणी कपटी लोक आमकां मोस करताची आमगेले आमकां एक लूटी करताची म्हूण सांगून तुमी सांगले एक वर्डिकेश विशय एक भावनात्मक जावन असोच एक विशय धरून घेवन कशी लक्ष घटलेन दुड्ड करून एकल्यान सगळी इतली जन लोकांकय ताणें तांगेले एक यूज केला म्हूण आमी पळयलेत इतले आमकां सांगिल्ले डॉक्टर रविनाथ शानभाग मामाक हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर माम नमस्कार तशीच आमगेले सर्व वीक्षकांकय अत्यंत जागरूक जावन आसका म्हूण सांगून आमगेली एक उपाख्यान सार्थक जावन आसता म्हणून लेखून तुमकां सर्वांक हांव धन्यवाद सांगता